कांतान मागत जोर इश्टा तुज्या मागलेले मेवता देवाच्या आशिर्वादान मोलादीक गुंडेणे देवाचे सांगोंक येता तुमकां मोजान हे कांतार म्हणून ओडवी काय भोगता कांतार करपाचें तेणें फाव केलां देवान कांतारांतल्यान उपकार आठयता देवाचो मोग आसोन म्हज्या काळजान जायतीं कांतारां म्हटल्यार ते भाशेन ओडवी काय भोगली सांगता इस्कुटावून फाटीं रावोंक ना कोणाक लजोंक ना फुडें गेलो कांतारां म्हजी म्हणून जायत्यांक आवडली मानून घेतली वागाणटेल्यांक कोणटा तें बरें करूं वोशेंचें कांतार बऱ्या मनशाचें तोखणाय केली कांतारां म्हजी आयकोन तो म्हणोंक लागलो आपल्या वयर कांतार बरोय म्हूण म्हज्या उर्बेच्या बासकी दिवन तो म्हणोंक लागलो आपल्या वयर कांतार बरोय म्हूण म्हज्या उर्बेच्या बासकी दिवन कालद्या उतरांचो सायबाक सगळो रेस्पेद मान दिताले काशा माय पाय संवसाराक तोल्ली तरूय जिवितान हार मारली व्हडली फामील त्या घराब्यांतली एकवटाचे दीस मोगान जाताले ताच्या एकवटाक दोग चेडू एक चेडो आवय बापायच्या उतरा काल सगळें चलतालें काम करून जायतें मेवोंक नाय तें कोश्टांतल्यान जैती वन जालो सांगता कशें कितलो उशीर जाल्यार सकाळचो वेळार कामाक हाजीर रावो कशे भाशेन बरेपणाचें नशीब उगडलें जिवितान वाट पळयत आशेन चिंतलेली ताची सपनां पुरी जालीं ताणें पयले वेगवेगळे दिशेन सगळ्यांक तांकां त्या पोणान तो भोगता कोण पळयना ताका वायट नदरेन सगळ्यांक तांकां त्या पोणान तो भोगता कोण पळयना ताका वायट नदरेन मनीसावन आपली कंपनी आयज चलयता वालोर ताका आपल्या स्वताच्या पांयार उबो रावलो देखून तो पावलो बऱ्या सुखांक दुसऱ्यांची गरज पुरी कोत्ता आदार दिवन तो जायत्या लोकांक हांव ताचो चड उपकारी दिलो देखून आदार ताणें म्हाका कोणें कोणाचो आयच्या समाजान सुमार करूंक जायना ह्या मोतीन दोरांत काला आसलोलो केन्नाय वय सोदता लागोनात वरांची ती वरां जायत्यो बाबयण्यो फामिली पासून त्रास काडटात बायल्या तेरार जिविताच्यो गरजो ते बाप पुरी करतलो इनाम दितलो कश्टांच्या वालोराक आपल्या कश्टांच्या दुडवांचो फायदो काडला जायत्यांनी स्वताचो धंदो चलोवंक गांवकारान आपल्या कश्टांच्या दुडवांचो फायदो काडला जायत्यांनी स्वताचो धंदो चलोवंक गांवकारान